तुम्ही अपडेटू घेतला आसतली कितें जाल्यार ते आमकां अपडेट दिवपाक. खरें म्हणल्यार सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांत दुर्दैवी घटना आनी ते ह्या हातून ज्यांकां हें जालां तांचे आमी तांचे फॅमिली बरोबर आसा आमी. आतां पर्यंत पेशंट जे आसात ते 6 जाण वायट जाले म्हणून ती खबर आसा आनी 12 पेशंट जे आसा ते आसात भितर आनी तातूंतले 5-6 जाणांचेर सामके क्रिटिकल आसा, तांचे उपचार चालू आसा. आनी बाकीचे तशें पळोवपाक गेल्यार 60-70-80 अशें म्हणून आयकपाक येता. बाकीचे त्या हॉस्पिटलांनी इंजर्ड 70-80. इन्सिडेंट कसो ट्रिगर जालो वा जालो अशी खंयचे लेवल त्या गोश्टीक म्हाका कांयच खबर ना. कारण आमी देवाक पांय पडपाक म्हणून काल रात्री हांव भाऊ बीन तेमी दोतोर शेटये बीन आमी 11-12 पर्यंत आशिल्ले. पण रात्री मागीर तो 4 काय 4:30 जालो अशें आयकपाक येता. ही गोश्ट म्हाकाय सारकी खबर ना, तेजेर उलोवपाक बरोबर जावचें ना. पण जें जालां तें एकदमूच दुर्दैवी आनी जे सगळ्या 2 जे आसात तांचे फॅमिलीज आनी तांचे कोणा वायट जालें तांचे ह्या दुख्खान आमी तांचे बरोबर आसा. आनी मुख्यमंत्र्या पासून सगळे हांव दोतोरांचेंय कौतूक करता आनी सगळ्या योग्य टायमाचेर सगळे वेवस्थीत लायन अप करून सगळें हाताळिल्लें आसा. सगळे परिस्थिती कंट्रोलाचेर आसा, म्हणजे तें वखदां आनी बाकीचें चालू आसा. प्रायम मिनिस्टरान इन्क्वायरी केल्ली दिसता मुख्यमंत्र्या कडेन. मुख्यमंत्र्या कडेन हांव आतां उलयलो तेन्ना तांणी सांगलें की प्रायम मिनिस्टरांनी जे मदत जाय कितें जाय तें सगळें सपोर्ट आसा तें तांकां सांगलां आनी आपल्याली संवेदना शोक तेंय बी तांच्यांनी सांगलां.